गोय बेळगाव राष्ट्रीय महामार्गार अनमोड घाटात कार आणि टेम्पोमदी बुधवारा राती भिरांकूळ अपघात जालो। या अपघातात 2 जाणांक मरण आयले जाल्यार 3 जाण गंभीर जखमी जाल्यात। ओव्हरटेक करतना कारीन आणि टेम्पोक समोरासमोर धपको मारलो। हो धपको इतलो नेटान आशिल्लो की दोन्ही गाडयांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाले। रामनगर पुलीस या अपघाताचो फुडलो तपास करतात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आंध्र प्रदेश पासिंगाची कार गोंयच्यान कर्नाटकाच्या दिकेन वताली जाल्यार त्याच वेळार कोंबड्यांनी भरिल्लो टेम्पो रामनगरांतल्यान गोंयांत येतालो। मजगतीं अनमोड घाटांतल्या गवळेगाळी वाठारांत कार चलोवप्यान ओव्हरटेक करपाचो यत्न करतना मुखावेल्यान येवपी टेम्पोक नेटान धपको दिलो। ह्या भिरांकूळ अपघातात कारींतल्या दोगांक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार कार चलोवपी आनी टेम्पोतले जोडपे जखमी जाला। तांकां बेगोबेग लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केले। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास रामनगर पुलीस करतात। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।